खंयचोय जो प्रामाणीक मुख्यमंत्री आसा, प्रामाणीक एडमिनिस्ट्रेटर आसा, तो तुका तर लिपोवपाचें कांय ना. तूं मिडियाक बंद करपाचे तुका अधिकार कितें, तुका रिजन कितें, कारण कितें. तूं जर सामको ट्रान्सपरंट आसा, तूं बरे भशेन काम करता, कोणाक फटयना, कोणाचें कांयच करप्शन करना, जाल्यार मिडियाक तुका बंदी घालपाची कारण कितें. तूं कारणूच आसपाक जायना आशिल्लें. तुवें सांगपाक जाय आशिल्लें आपूण ट्रान्सपरंट. तुमी केन्नाय येयात, कसलेंय इन्फॉर्मेशन घेयात, जाय ते वराक जाय ते मंत्र्या कडेन उलयात, जाय ते ऑफिसरा कडेन उलयात. म्हणजे तूं सगळ्यांक भिवोवपाक सोदता, जे ऑफिसर तांकांय भिवोवपाक सोदता आनी मिडियाकूय भिवोवपाक सोदता. हो तेतूंतल्यान उगडी जाता. त्या खातीर काँग्रेस पार्टी ह्या जो अनैतीक सरकार जो जाल्लो आसा तेंचे कडेन मागता की देशभरान मिडियाक अशी तरेन कोणेच केल्ली ना. तुवें मिडियाक जे बंद करपाचें कारस्थान सुरू केल्लें आसा तेजें काँग्रेस पार्टी कडक शब्दान खंडन करता आनी तुजे कडेन ताबडतोब मागता की तुवें तें विथड्रॉ करचें. काँग्रेस सरकार सत्तेर आशिल्लो, लायव्ह कवरेज करपाचें धाडसी निर्णय जो आशिल्लो तो काँग्रेस पक्षान घेतलो. इतल्याच खातीर की विधानसभेन कितें चलता ते विधानसभेक थोडे लोक बसतात, तांकां तांची फर्यादी न्ही तर गोंयच्या प्रत्येक गांवांनी पावचें. RTIंतल्यान सरकाराची इन्फॉर्मेशन घेवप आनी जंय जंय खंय चलतालें तें मारप, तें बरी गजाल ती. पूण जेन्ना तूं तें करपाक शकता जाल्यार तुवें दुसऱ्यांक आडोवपाची तुका कसलोच अधिकार ना. आनी डेमोक्रेटीक व्हॅल्यू तो मिडिया म्हणजे ताका एक वेगळें स्थान आसा आमच्या इंडियन डेमोक्रेसीक. तेजेर तूं गदा हाडपाक शकना. लायव्ह असेंब्ली चलताली तेजो सगळ्यांत चड फायदो हो मनोहर पर्रीकरान घेतलो आनी तो ओपन स्टेटमेंट केल्लें आसताणें ह्या लायव्ह कवरेजी खातीर आपूण प्रत्येक घरान पावलो आनी तेजे खातीर BJPक बरें स्थान मेळ्ळें. म्हणजे तूं ओपोजिशन आसतना तेन्ना तुका ट्रान्सपरन्सी जाय आनी जेन्ना तुका सत्तेर येता तेन्ना तुका ट्रान्सपरन्सी नाका. तेन्ना तुका दारां बंद करप आनी तूं सांगता, तुका धाडस कशें जाता की मिडियाक कळपाक सुद्दां दिवपाक येना कसलें डिसिजन. हें भाशणाच तें गेलें 14 एप्रिलाचें. सो आमी ह्या सरकारा कडेन ताबडतोब मागता की हो तुगेलो विचार तुरंत तुवें बंद करचो आनीक तुवें आनीक दारां उगडी करची. तुवें मिनिस्टरांक सांगचें, तुवें ऑफिसरांक सांगचें कितें इन्फॉर्मेशन चलना सरकारांक तें दियात तुमी लोकांक. RTI सुद्दां मागपाक लायनासतना दियात. तो खरो प्रशासक आसतलो, तो तें प्रशासन सारकें आसतलें, ती ट्रान्सपरन्सी आसतली. ज्यो कितें तुवें सुरू केल्लें आसा तें ताबडतोब बंद करचें आनी तें विथड्रॉ करचें आनी मिडियाची माफी मागची. जर तूं करना जाल्यार आमी पंतप्रधानाक पत्र बरयतले. आमी पंतप्रधाना कडेन उलोवय मागतात तुमचे थ्रू माध्यमांतल्यान की पंतप्रधान इमिजिएटली तुवें जे उतर दिल्लीं आशिल्लीं की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तेजे खातीर मिडियाची दारां गोंयांक उगडी करपाची गरज आसा बाब नरेंद्र मोदी.